भूसुंदर सोमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझी समोर भेटूंक तुका बलिता जमल्या एका मोनान तुका तानिल्या तुका बुकिल्या पुस्तुचार तामासा भूसुंदर सोमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझी समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो आज कार्मेल मायेच्या नोवेनोचो विशय जावन आसा मुरयेचें स्तुती गायन, देवाक मानचें बलिदान. मुरयेन आपल्या काळजाच्या संतोषान हें स्तुती गायन गायलें. परन्या सोल्ल्याक आमी वेता आसतना हाण्णांनी असलेंच एक गीत गायिल्लें. ती वाजडी जावन आशिल्ली आनी तिणें तेंपलाक वचून मागल्या वेळार जेजून तिका सामवेल फावो केलो आनी सामेलीक तिणें तेंपलाक हाडून देवाक भेटोवन त्या संतोशाच्या उमाळ्यांनी बरोवन तिणेंच असलेंच एक गायन देवाक गायलें. आज मुरी एलिझाबेथाची भेट करता आसतना तें हें स्तुती गायन गायता आनी देवाक हर्सिता वर्णिता, कित्याक तिचे थंय देवान मात कार्य केल्यान, वर्ती अजापां केल्यान. आमी आमच्या जिवनांत हेंच स्तुती गायन आमचें करून घेजय. केन्ना मुरये बरी आमी कालती बोळी जाता, देवाक आमकांच समर्पिता. देव आमचे थंय अजाप करता आनी तशेंच आमकां जाय जाल्ले आशिर्वादां आनी बेसांवां तो ओत्ता. आनी ह्या उमाळ्यांनी बरोवन आमी देवाक ओगळसिया, देवाची स्तुती करया, कित्याक तो आमचो रसदार, सोडवणदार आनी पवित्र करणार. तर ह्या चिन्नांनी बरोवन आमी हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमची काळजां ऐतीं करया, देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोक्सांनी आमी मागया. हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां भाऊ भयणो म्हजो गुन्यांव संता मनान चिंतून तोंडावून सोडून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन संकाद मुरगी सगळ्या देवता आनी भोगता आनी तुमकां भाऊ भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरीसपुरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा देवा भोव भगिवंत हांव कामरियेक आमी आज भक्तीन वंदितांव जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतना वड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. इस्रायेलान आपले सगळे दर निर्वे घेतले आनी तो बेशिबाग केलो. थंय ताणें आपल्या बापाय इजाकाच्या देवाक बली अर्पिली. रातीच्या एका दर्शनान देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, जाकोबा जाकोबा. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. देव म्हणालो, हांव देव तुज्या बापायचो देव. इजिप्ताक वचोंक भियेनाका, कित्याक थंय हांव तुजी संतत एक व्हड पर्जा करतलो. हांवूय तुजे सवे इजिप्ताक येतलो आनी झुजेन तुजे दोळे धांपल्या उपरांत हांवूच तुका ह्या देशाक फाटीं हाडटलो. जाकोब बेशबतावन भायर सरलो. फाराव्यान धाडिल्ल्या गाडयांचेर इस्रायेलीच्या पुतांनी आपल्या बापाय जाकोबाक आपल्या भुरग्यांक आनी बायलांक बसयली. कानान देशांत जमा केल्ले जनावरां आनी सगळे धन दिरवे तांणी आपणा सवें घेतले. अशें जाकोब आनी ताचे सगळे कुटुंब इजिप्ताक गेले. आपल्या पुतांक आनी नत्रांक, आपल्या धुवांक आनी नत्रांक, आपले सगळे संततीक आपणा सवें इजिप्ताक तो व्हरून गेलो. झुजेन गोशेनाक येवन ताका मेळोवंक जाय म्हूण सांगचे खातीर इस्रायेलान जुदाक मुखार धाडलो. तो गोशेनाक येवन पावलो. झुजे आपल्या रथाचेर बसून आपल्या बापायक मेळोवंक गोशेनाक गेलो. ताका देखताच ताणें ताका पटलून धरलो आनी जायतो वेळ तो रडलो. जाकोबान झुजेक म्हळें, आतां हांवें मरयेत, कित्याक झुजे जिवंत आसा म्हूण म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळयलें. देवाचें उतर हे देवाचें उडुपकार. नीतिवंताची सोडपूण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नीतिवंताची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार. तेदना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा सवे आसूं सगळो तुजो संतोष. तेदना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक भागयतलो. नीतिवंताची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाच्या जिवनाचो सर्वेस्पराक हुस्को आसा आनी गांवताचो शाश्वीत दायजांक पावतलो.
कष्ट अनवरच्या वेळा ती घाबरची ना दुकोळाच्या दिसांनी पर्यंत कांक जेवंक तांकां उणे आसचे ना नीतिवंताची सोडवून सुर्वेस्पोराच्या हातांत आसा वायटाक पाटकर आनी बरे आदार तेदना देशांत शाश्वीत निवास तुका मेळटलो कितें न्यायनितीचें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सांडसोना नीतिवंताची सोडवून सुर्वेस्पोराच्या हातांत आसा नीतिवंताची सोडवून सुर्वेस्पोराच्या हातांत आसा हालेलुया 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 सतासो आत्मो आयल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या मुरयेचे सुती गायन तोवळ मुरी मुला लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उडता कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव आपणाक भियेतल्यांक दाखयता तो काकुळत संततावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात पदवेदारांक उंच आसनांत तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक ऊंच उबारल्यात भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायल आपल्या साकराक ताणें आदार दिवन आयलो उडास ताणें दवर दाखयली दया अब्रामाक आनी ताच्या संततेक सदांकाळ मोरी सडुने 3 म्हयने एलिझाबेथा सांगाता रावली उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली देवाचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता कार्मेल मायेतय भोमोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या संवसाराच्या चरित्रेचेर आमी दिश्ट घालूं तर सबार क्रांती जाल्यात रेवोल्युशन्स तातूंत
रशियन रेवल्यूशन, फ्रेंच क्रांती, स्पॅनिश क्रांती असले प्रख्यात जावन आसात. आनी तशेंच बरो मुस्तू क्रांतिकार लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स हे प्रमुख. पूण ह्या क्रांतीनी आमी देखता की ह्या क्रांतीनी हजारो लोक मेले, इगर्ज्यो रावळेरां देस वाटलीं, करोडांनी लोक निराश्रीत जाले. हातूंत बरेपण लाबुल्ल्याच्या की चड वायटच घडलें. तशेंच आमच्या भारतांती थोडे पटी क्रांती जाल्यात. स्वातंत्र्या वेळार क्रांती जाल्यात. त्या उपरांत इंदिरा गांधीन तिणें एक क्रांती हाडिल्ली, उळवणे भुमिया वडेया. आनी हातूंत हांव कितल्या जाणांक, आमच्यांकी मुस्तू जाणांक तांणी गेनीचे ते जागो आमकां आमच्या नांवार जालो. आनी आज आमकां तो जागो आमकां फावो जाला. ही एक क्रांतीच म्हणयत. बायबलाचेर आमी दिश्ट घालून तर थंय क्रांती केल्ले सबार जाण आसात. येस्तेर महाराणी एकली धैर्यादीक स्त्री ती असिरियाच्या गांवांत इस्रायल लोक बंदडेंत आसतना आनी नामान म्हणलो एकलो त्या इस्रायलीच्या लोकांक द्वेश मारूंक सोदतना ती धैर्यान देवाचेर पातयेवन मागोवन उपास करून अहाश्वेरूस राया लागीं येता आनी ताचे कडेन आपल्या लोकांच्या जिवा खातीर भीक मागता. आनी अशें ती धैर्यान म्हणले धैर्यादीक स्त्री ती इस्रायलीचो जीव ती वाचयता. आनी मुंदारून आमी वेता आसतना आमची आविलाची सांत तेरेस धैर्यादीक स्त्री तिणें भितरल्या माद्रीन थंय नवीकरण हाडलें मात्र न्हय एक स्त्री जावन 16व्या शतमानांत, पूण पाद्रपा मदें कार्मेलीत फ्रादी मदें तिणें नवीकरण हाडलें आनी आध्यात्मीकपणाचे व्हडले 4 बूक तिणें बरयले. आज सगळ्या संवसारांत ते प्रख्यात जावन आसात. आनी अशें हीच आचादीक बळादीक क्रांतीकार जावन आसा आमची भगिवन मुरी. मुरी सबारपणी आमी तिचें जिवन पळयत आसतना, तिचें खालतेपण पळयत आसतना ती एक आबाल स्त्री म्हणून सबार आनी चिंचे आसा. ती आबाल स्त्री न्हय. बगार तिच्या काळाचे ते सन्निवेश आमी पळयत आसतना ती जावन आसाली क्रांतिकारी, धैर्यादीक आनी एक बळवंत स्त्री. कित्याक म्हळ्यार तिच्या काळार सगळे दादल्याच्या मुठी भितर आसले. स्त्रियांक बायबल वाचूंक, तोरा म्हळ्यार मोइजेचे 5 बूक, प्रवाद्यांचे बूक वाचूंक नातले. तांकां टेंपलांत दादल्या बराबर बसोवंक नातले. सगळे शास्त्री, फरिजेव आनी याजकांच्या मुठी भितर सगळें धर्मूच आसले. आनी त्या वेळार मुरी एका दादल्या वरवीं चड धैर्य दाखयता आनी ती भावार्थ बरवसो आनी मोग दाखयता. देख 2 सन्निवेशां दिवची जाल्यार मुरयेक इजबी हाडिल्ल्या वेळार तिका गोत आसलें एक अवंकार स्त्री जर तर गर्भेस्त जाली तिका फातोर मारून दुयेशी मारची पद्दती रिवाज त्या काळार आसली. जाल्यार सांजुजे तिचेर दुबाव उसारता म्हूण ती जाणा आसल्यार धैर्यान ती म्हणटा देवाच्या उतराक हांव जावन आसा, देवाची चरण दासी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. उपरांत आमी पळयता जेजूक प्रसूत जातना जेजूक तिणें ह्या जल्म दिता आसतना एक जागो नातुल्लो जाल्यार ती धैर्यान ते सन्निवेश ती फुड करता. हेरोद जेजूक द्वेश मारूंक सोदता आसतना 300 महिला सांजुजे संगी धैर्यान ती पयन करून इजिप्ताक पावता. त्या उपरांत जेजू ल्हान आसतना तो सांजुजे अंतरल्यार एकलीच स्त्री, आबाल स्त्री सगळो दिसाचो ग्रास जोडून जेजूक ती ल्हानवड करता. उपरांत ताच्या शिसांनी सबारांनी साडून घाल्ल्यार लोकांनी केबडोयो केल्यार ती मुरी जेजूचो कुर्सार पाटलाव करता आनी कुर्सा म्हळी
ती जेजू मरता म्हणसर रावता आनी थंय तिणें बोगचे ते 8 विटे मुरी जेजू कुर्सार मरता आसतना तिणें बोगचे ते 8 विटे ते विशेश जावन आसात धैर्यान ती फूड करता आनी उपरांत जेजूची कूड तिच्या उस्क्यार दिता आसतना जेजूक निके पिता आसतना तिणें दाखयल्लें थंय धैर्य बोळ निजायकी एका बळवंत स्त्रियेचें बोळ जावन आसा मोगाचें न्हू असलेंच धैर्य आनी बोळ आनी क्रांतेची उतरां आयच्या स्तुती गायनांत मुरी आमकां दिता आयचें स्तुती गायन हांवें तुमकां सांगल्या प्रकार पोरण्या सोल्ल्यांत हाण्णा असलें एक गीत गायता आनी हेंच मुरी संतोशान बरोवन उल्हासाच्या उमाळ्यांनी हें गीत गायता म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची वडवी गायता म्हणून ती आराम करन ह्या सगळ्या स्तुती गायनांत आमी पळयता 3 तरांची क्रांतीच्या विशयांत ती उलयता 3 तरांच्या क्रांती विशयान ती उलयता कसल्यो त्यो क्रांती पयली ती उलयता मुरयेच्या स्तुती गायनांत नैतीक क्रांती मॉरल रेवल्युशन आमी वाचता ओळू 51 3रो अध्याय लुकाचो आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पट आयल्यात ती म्हणटा आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पट आयल्यात एक क्रांतेचें उतार हें कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांवपणांत हंकाराक इडेना हंकाराक मोरानंत क्रिस्तांवपण जावन आसा हंकारी मनीस देवाक केदिंगस मानवाना सकट धर्मांक तुमी गेल्यार म्हज्या आनी देवा मदें म्हाका आनी देवा थंय एकवटूंक व्हडली अडखळ जावन आसा आमचो हंकार हिंदू भाशेन हिंदू धर्मांत ताका म्हणटात अहंकारा इंग्लिशांत इगोचो अर्थ म्हळ्यार एज गॉड आउट देवाक तूं भायर घाल आनी देवाच्या सिंहासनाचेर तूं बस आनी तूं सांग तुकाच हांव जावन आसा सर्वस्व देवाक तूं भायर घालताय तुज्या जिवनांत हांव तर असले आनी देवा लागीं एकवटचें कशें तितून असलो हंकार सबारपोटी ग्रेस्त मनशांक हंकार येता अधिकाऱ्यांक हंकार येता पदवेदारांक हंकार येता पूण मुरी म्हणटा असल्या हंकार्यांक देवान दुस्पट आयल्यात शास्त्री आनी फरिजेव जेजूच्या काळार ते हंकारी जावन आशिल्ले आनी कितें घडलें त्या जेजूच्या ओपारीन एक दीस फरिजेव आनी सुंकागार टेंपलाक येतात मागतात रिकताना फरिजेव नितीवन जावन आशिल्लो पूण सुंकागार फातकी जावन आशिल्लो फरिजेव हंकारान उलयता पूण वो कलतेपणान उलयता पापया देवा म्हजी पातकां बोगोस म्हणून तो सुंकागार म्हणटा भायर येता आसतना टेंपलांतल्यान भायर येता आसतना तो सुंकागार फातकी जावन भितर सरिल्लो नितीवन जावन भायर येता देवाक मानवल्लो जाता पूण फरिजेव तो अनितीवंत जावन भायर येता मोगाच्या न्हू हेंच जावन आसा हंकार्यांक देवान दुस्पट आयल्यात म्हणून देखूनच जेजू वांजेलांत सुंकागारांक फातक्यांक कोण आपले समाजेन पयस केलां तांकां सगळ्यांक लागीं करता देखूनच मुरयेच्या जिवनांत हेंच कालतेपण तिणें उतरान सांगचें न्हय बगार ती खाल जाली हांव जावन आसा देवाची चरणदासी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं ही उतरां तिणें म्हळी मात्र न्हय जेजूच्या मुरयेच्या विसवणेक आमी गेल्यार हेंच आमकां कळटा ते मुरयेच्या काळार केदी केदी व्हडल्यो स्त्री आशिल्ल्यो मंथनाच्या कुटुंबांतल्यो स्त्री आशिल्ल्यो हेरोदाच्या त्या कुटुंबांत जावं दी सिजर रोमाच्या सिजर त्या रायाळ कुटुंबांत व्हडल्यो स्त्री आशिल्ल्यो देवान तांकां विशय तें देवाची आवय जावन पूण एका किरकोळ स्त्रियेक नाजरेथेच्या एका सामान्य स्त्रियेक अशिकपी स्त्रियेक देवान विसलें देखूनच मुरी म्हणटा हें जावन आसा देवान केल्ली व्हडली क्रांती हंकार्यांक ताणें दुस्पट आयल्यात
खालत्यांक ताणें ऊंच उबारल्यात. दुसरी क्रांती जावन आसा सामाजीक क्रांती. मुरी ह्या विशयान उलयता. सोशल रेवोल्युशन. हे व्हड 52 आमकां सांगता की पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला घालां आनी किरकोळ्यांक ऊंच उबारल्यात. मोगाचें न्हू, क्रिस्तांवपणांत ग्रेस्तगायेक, दुडवाक, पदवेक, अधिकाराक लब जाल्ल्याक जागोना. लब जाल्ल्याक जागोना. कित्याक म्हळ्यार देव केदाळास किरकोळ्यांक ऊंच उबारता. पडण्या सोल्ल्याक तुमी वसा. आब्राहाम तो ऊर गांवचो. त्या काळार व्हडलीं राष्ट्रां आशिल्लीं. देवान तांकां विशयतें. पूण आब्राहाम एकलो कोणाकी गोत्तू नातुल्लो व्यक्ती तो सर्व जाणांक असो बापूय जावन देव विंचता. उपरांत आमी पळयता मोइजे ताका गाग येतली. देव तसल्याक आबालाक विंचता. इस्रायल लोकांक इजिप्तांतले भायर काडूं. इजाया तो पातकी जावन आशिल्लो, पातकी वोंटांचो. जेरमिया तो एक युवक. आमोस तो बोकऱ्यांक चलयतलो. नव्या सोल्ल्याक येता आसतना शीस जावन आशिल्ले कोण ते अशिकपी मनीस. सुकागार मातेव जावन आसलो सुकागार. असल्यांक देव आपले शीस जावन आपले प्रावादी जावन विंचता. पदवेदारांक तो विंचना. ताच्या काळार जेजूच्या काळार शास्त्री फारिजेव सगळे तोरा म्हळ्यार मोइजेचे 5 बूक जाणा आशिल्ले. प्रवाद्यांचे बूक जाणा आशिल्ले. पूण देवान तांकां विंचूंक ना. कोणाक विंचलें? संवसाराच्या दृश्टीन आशिकपी, नेणारी, किरकोळ म्हणून वळखतल्यांक ताणें विंचलें. देखूनच मुरी सांगता पदवेदारांक ताणें उंच आसनांत म्हणून सकला घाल्यान किरकोळ्यांक ताणें ऊंच उबारल्यान. देखूनच हे मुरयेच्या जिवनांत ती आमकां दिश्टीक पडटा. आनी उपरांत मुरी फातिमान जावं दी, लुर्दान जावं दी, कोणाक ती दिश्टी पडटा? धाकटुल्या भुरग्यांक. व्हडांक ती व्हडल्या शिप्यांक दिश्टी पडना. ती धाकट्यारांक दिश्टी पडना. बगार भुरग्यांक, सामान्य लोकांक ती दिश्टीक पडटा. तिसरी क्रांती जावन आसा मुरयेन केल्ली. ह्या मुरये विशयी उलयता. आर्थीक क्रांती. बुकेल्ल्यांक बऱ्या वस्तूंनी तिणें भरल्यांत. ग्रेस्तांक रित्या हातांनी तिणें पाटी धाडल्यान. व्हड 53. मोगाच्यानो मुरी कित्याक हो संदेश दिता? बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत. ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यान. आमचे संवसार पळयल्यार आयचो आबलेशी संवसार. आबलेशी संवसार म्हळ्यार कितलें तूं आरायताय आज कोणाकी सॅटिस्फॅक्शन ना. कितलें तुका देर इज ए एंड फॉर द नीड ऑफ मॅन बट इज नो एंड फॉर द ग्रीड ऑफ मॅन. ते खोरें तुमी आमचे रयत खोरें उपेक्षितात. खोऱ्यान खणटाना माती भायर वचना. माती पुरा भितरच येता. मनशाचो स्वभाव तो. कितलें जाय ताच्या किसड. उत्तर प्रदेशांत थोड्या वर्सां आदीं एकल्या CBIन एका इन्स्पेक्टराक रेड केल्लें. ताणें इतलो दुडू आरायल्लो की ताच्या गजडे पंदाक हो काळो दुडू आशिल्लो. ताका मात्र पुरो न्ही, ताच्या पुताक पुरो, पुता नात्रांक पुरो, तांच्या पणतुरांक पुरो. आनी उपरांत तो दुडू आरावन उंत आशिल्लो जाल्यार ताका संतोश नातुल्लो. मोगाचेनो हें जावन आसा मनशाचें जिवन. देखूनच आमचो पाप साहेब सांगता की आयच्या संवसारांत आमी वांटेलपण शिका जाय. क्रिस्तांवपण जावन आसा हें. क्रिस्तांवपण म्हळ्यार सॅक्रिफिसाचें, त्यागाचें, वांटेलपणाचें. दिल्ल्यांत आमी घेता. कोण पळय मुळी तेंच ते सांगता. कोण पळय ग्रेस्त आसात तांकां रित्या हातांनी ताणें पाटी धाडल्यान. दुर्बळी आसात तांकां जायत्या देण्यांनी देवान भरलां. देखून मुरी दुर्बळी स्त्री. देवान तिका जायत्या देण्यांनी भरिल्लें जावन आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी ह्यो 3 क्रांती आमच्या जिवनांत घालूंक प्रयत्न करया. पयलें नैतीक क्रांती. आमचें तें आशिल्लो हंकार सोडून कालतेपण आमी शिकया.
दुसरी सामाजीक क्रांती. आमी कितली दुर्बळी कितली किरकोळ जाल्यार देव आमचो मोग करता म्हूण आमी जाणा जाया. देव आमकां वयर उबारता म्हणलो भावार्थ आमचेर आसूं दी. आनी तिसरी क्रांती आर्थीक क्रांती आमचे ते आर्थें आपलेसपण स्वार्थ सोडून आमी हेरांतय वांटेलपण आमी शिकया. तेन्ना खंडीत जावन आमचें जिवन मुरयेच्या जिवना बरी देवाक मानचें एक बलिदान जातलें. आमेन. Mulatik dirbe bangarupe na somya muji lagi जीवन आमचे देणे तुझे अर्पिता गीतन्या संतोष उल्हास मुझे चिन्येसो Undia sube beto dita Kustani wow muji kuriso Waina sube beto dita Mula diktirbe bangarupe Na somya muji lagi जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता गीतन्या. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदवेदा देवपा मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातान केलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या पुस्तकां श्रेष्ठपोर मानून घे. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या वैकायच्या दिसा केरीत मान दिवं हे वेदी बोंतोनी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासून दिंडेनी आमी भक्तीन समर्पिता. तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वैश्य आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पुदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दायेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकंता. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. पुवी दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सरकानी सोमसा भला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कसमरान सुसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत ते वरावतले, हें म्हज्या उडासा करात. Bawarto sugut purgatuya. सोम्याची सू तुझे मोर आम्ही समारंभता तुझे पूर्ण जीवन पूर्ण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्याची सू आम्ही अत्रिता. बापा जेजूच्या मरण सोनी पुनः जिवंतपणा भक्तीपुणी उडास करता आनी वो जिवीत सुवंडो आनी सुडणीची काल सुखा समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुटागा सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा किबचिमेचे विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जिकेवार बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणा बरोसो मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां इश्टेगातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दायक नामी मागता हांव कामरे देवाचे मये संगती भगिवंदर सांजुरी सोपती भगिवन धर्मुत आनी सर्क आनी तुका मांडवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें मागणें भक्तीपणान आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दयाकू ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतली वाटाय. कित्यार जोरती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सुमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसो. तुमचे सुवे आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें आनी आमचें पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी सुम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Tu's mozu rysnar sumia, tu's mozu ada, tu's moja kalsan sumia, sedang berbida. Jibita sundo tu sergi taun devlulu Sumsrasa sning jiw dimcha bapan tu dhadlulu Tuje lagi eta tu kedings bukim suna Tu kaset monta tu kedings Tamium suna Tus mozu rysnar sumya Tus mozu ada Tus moja karsan sumya Sedang berbida Aranyan mana kabu purvus murun pauli Uda sergi dene tuji tangka teman vole Pun tuje masum sracha jiwa pasu dile Siu tae liang te sasni jiu di tele Tus mozo rysnar sumya Tus mozo ada Tus moja karsan sumya Sedang berbida Tus mozu rysnar sumya Tus mozu ada Tus moja karsan sumya Sedang berbida प्रार्थुया सर्गींच्या देवा तुझ्या पुताच्या वयसो उडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं आमच्या सुरंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बरल्याय हांव कारमुरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वरकार दय करून बसा.
भोवन आनी भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक आमी कर्मेलीत फ्राद एक अपुरबायची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. कर्मेल मायेक मान करून आमी 8व्या दिसाचे नवेन आज आदारते आसा. विशय आसलो आमच्या नियाळाक मोरयेचें स्तुती गायन देवाक मानचें बलिदान. कशें मोरी सदांच दिनवाशी रावली आनी प्रत्येक जावन तिची बोगणां दिनवसनेच्या गितां मुखांतर तिणें व्यक्त केली. तसलेच दिनवसनेचो शेगूण आमचे थंय रुता करच्याक आयचो दीस आमकां आपोवणी दितना हो दीस सुमेस्त रयता पसोत समर्पिला. पावसाले दीस सुरू जाल्यात. कृशेच्या कामाक रगल्लो रयत ताच्या वावरांत ताका यशस्वी मेळो. बरें काणताने तयार करच्याक आनी अशें आमचें पोटां भरच्याक तसो वावर सुफळ जावं दी म्हणून ह्या दिसा आमी मागया. आनी आयच्या ह्या नोवेनाच्या विशयेचेर आमकां गूंड नियाळ दिवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या मनदेक बाब डॉमिनीक वास हांकां हांव तुमचे नांवें देव बरें करूं म्हणटा. आमच्याच कोवेंताचे याजक प्रस्तुत बज्जोडी बाळमोरयेच्या फिरगेजीचे विगाड ते जावन आसात. तुमचे सुमेस्तांचे नांवें तांकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. पल्ल्या नोवेनाचो 11सो दीस आनी विशय आसा मोरी पोरगेवांची शारोतीन निराधाऱ्यांक बुजवण. ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतना पोरगेवान वावर करतल्या सुमेस्तां पसोत प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां पसोत आमी मागतल्या. आनी पल्लेच्या नियाळाक वांजेल आसा मातेव अध्याय 2 वळी 13 तावन 15 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्सेस 13 to 15 तुमी हो वाचून नियाळ करनायल्यार पल्ल्याच्या नियाळाक आमकां व्हरतो आदार जाता. देव बरें करूं. नोवेना खातीर दिंबी घालया. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. ये भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माये जावं आपणाक चरण दासी म्हूण लेखले तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन जेजून तुज्या पुतान सार काडटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल बुड्यार मोठवेशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. घरचे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी बळे माये कतनांतले अंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण पोरांतले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातीने आनी तीर बरवशान तुजे सशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. आतां आमी आमच्यो गरजो आनी इरादे मुरये माये मुखार दवरया. प्रत्येक जावन सगळ्या रयतां पासत आमी मागया. देवा तांकां बरो पावस आनी बरें बेळें फावो करच्याक. उगदास कर ये भोग दयाळी अंकारी मोरये तुज्या आसऱ्याक दावरलो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो. कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेन धैर्य काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकारीचे अंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदीच तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान बरे कृपेन बरोले सुमी तुजे संगाता आश्रय मिता दुसो देव आनी सदैवी पॉल जुकुसीचे जेजो भगवंती मुरये देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमा बसोत विनंती कर. नमान बरे कृपेन बरोले सुमी तुजे संगाता आश्रय मिता दुसो देव आनी सदैवी पॉल जुकुसीचे जेजो भगवंती मुरये देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमा बसोत विनंती कर. नमान बरे कृपेन बरोले सुमी तुजे संगाता आश्रय मिता दुसो देव आनी सदैवी पॉल जुकुसीचे जेजो भगवंती मुरये देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमा बसोत विनंती कर. मुरये माये मुखांतर आमी जोडिल्ल्या सर बेसावां खातीर अर्गां दिवन म्हणया. ये भगवंती मुरये कार्मेल राणीये आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमच्या खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता.
वडापातेणेन तुजी बेगीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टां अनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिन वाजता ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फोव कर म्हूण मागता हांव तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. हांव क्वारी भितरी सोबागिनी कार्मेलितांची तुगे राणी मागता तुझ्या चरणा लागुनी तुझे कुडीचे निर्मोलकाये पासोनी कर आमच्यो कुडी मुनोनी निष्कळंतिगे सोमिनी तुझ्या आत्म्याच्या शांतीपणा पासोनी धी आमच्या आत्म्यात शांतीपणी गे सोमिनी तुझ्या सुपुळे जिनिये पासोनी खर आमची जिनी मुनोनी कृपेवंती गे सोमिनी तुझ्या मायपणाचे वडवे पासोनी दियादार तुझो करुणी सोलूच्या कामी समोर सांभाळूनी तुझ्या समृद्धा मरुणा पासोनी आमच्या मरणाची काळी पावतो आमकां गे सोमिनी तुझ्या कीर्तिवंता सुपसावा पासोनी निवार तूं आमकां जळते वेळारी पुर्गतींतले गे सोमिनी तुका सरकार कुरवार केलेल्या पासोनी लाभोशेकर आमकां सोमिनी अंतिमूक आखांडीची मागता मागणे सुरेशपुरा सोम्या तुझे लागी वाडय म्हूण बेसिगस मातेसो कर म्हूण एकवट क्रिस्तावासो विस्तार म्हूण करो बाबा सोमेस्तांतय कर म्हूण सवकासाय राया पाद्यांत वाडय आनी सडय म्हूण इरमावंदा कार्म सायबिनीची आमेन. मुघाळ पुत्रा सोवे अवकार मुरी आशीर्वाद आमकां भगवान पुरुषाचे कुर्बेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.